कशें चल्लें तुमचें? आमचे गोंयकार हय आमचेच? सगळे गोंयकार आमचे. वा भारतीय जनता पार्टी तेन्नाची जेन्ना कांय लोक वोट करताले, या भाजपा निवडून येतली म्हटल्यारूच फकाणां दिसताले करताले, सगळ्यांक. बरोबर बरोबर ते पासून आतां भाजपाचे इतले स्ट्रॉंग जाल्ले आसा. या पूण भाजपा तशी ओरिजिनल उरूना म्हणटा सगळे जाण. काय की अर्दे काँग्रेसवाले आयले, अर्दे आनी खंयच्यान आयले. नमस्कार, येवकार तुमकां हे खाशेल्या मुलाखतीच्या कार्यावळीन. सध्या लोकसभा निवडणुकीची धूम चल्ल्या सगळी कडेन. सध्या उलोवणी आसा ती म्हणजे मतदारसंघा विशीं, उमेदवारा विशीं. एक उमेदवार सध्या जांचेर नदर लागून आशिल्ली, तांची क्लॅरिटी आयली आनी फर्स्ट लिस्टान तांचें नांव आयलें, तें म्हणजे श्रीपाद नायक. उत्तर गोंयच्यान श्रीपाद नायक भाजपाचेर लडटले. देव बरें करूं सर, तुमी भेट देव दिलो करूं. सगळ्यांक नमस्कार. तुमी 5चो पाडो इतले दीस आमी करताले, 5 एके 5, 5 दुणे 10. आतां 6चो पाडो करचो पडटलो. 6th टायम यू आर कॉन्टेस्टिंग. रायट. एकदम म्हणजे इजी आहे काय परत एंटी इनकम्बन्सीचो भंय आसा तुमकां? ना, तुवें पळयलें न्ही, एंटी इनकम्बन्सी हो जो फॅक्टर आसा तो, आनी ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सींत तर सगळ्या लोकांनी तो पळयला आनी केला. कारण एकदां येयलो MP परत केन्नाच दुसऱ्या वेळार निवडून येवना. आनी ती फेज फाटीं गेली आतां. ह्या लोकांनी हांव नकळो तांणी जो एकदां, 2दां, 3दां, 4दां, 5 वेळा म्हाका आशिर्वाद दिलो. आनी म्हणूनच म्हणजे एंटी इनकम्बन्सी हो विशय थंयच सोंपलो आनी तो आनी फुडें व्हरूं ना. आनी आतां ह्या हेतून तांचो आग्रह आशिल्लो की परत एकदां तुवें रावचें. आनी त्याच आग्रहास्तव आमच्या लिडरशिपीन परत एकदां येणाऱ्या फुडल्या 5 वर्सांक काम करपाची, देशाचे मतदारसंघाचें गोंयचें काम करपाची संदी दिल्या अशें हांव मानतां. त्या बद्दल लिडरशीप, केंद्रीय लिडरशीप, हांगसरले आमचे अध्यक्ष, बाकीचे आपले चीफ मिनिस्टर, इतर सगळे आनी जे काही विश्वास म्हजेर दाखयलो त्या बद्दल तांचें, केंद्रीय नेत्यां बरोबर तांचें हांव मना पासून अभिनंदन करतां. देव बरें करूं. हो जे दीस आशिल्ले पळय टिकेटीचे, ते मदीं मदीं अशें जालें की बोवाळ जालो की ना, श्रीपाद भाऊंक मेळना. मागीर हिंटी येवपा लागल्यो, ना ते स्वामी कशे. आतां स्वामी म्हणटकीर कोणाक दिसलें कुंडयच्या स्वाम्यांक दिता टिकेट काय तुमकां स्वाम्यांक, तुमी शांत स्वभावाचे म्हणून स्वामी म्हणटा काय, हे सगळें जावपा लागलें. सो तुमकां बरोबर आशिल्लो विश्वास काय मदीं अशें पूर्ण विश्वास आसला. हांव फॅक्ट सांगता की शेवटी कितें आसा, काही गोश्ट आमी जन्माक जें कितें आज आमी कितें करतात ते पार्टीची पार्टीन दिल्ली जबाबदारी म्हणून ती गोश्ट पूर्ण करतात. आमी केन्नाच पार्टी कडेन, इवन फ्रॉम जेन्ना आमकां पार्टीचें काम करपाक सांगलें 86-87च्या दरम्यान, तेव्हा पद जनरल सेक्रेटरी म्हणून पयलें पद दिलें पार्टीन. नंतर अध्यक्ष, 3 वेळा अध्यक्षपद दिलें. त्या नंतर आमदार म्हणून जबाबदारी उडयली, आमकां तिकीट दिली. त्या नंतर एक टर्म आमदार ते परत खासदारकीचे हाका आमकां सांगलें, तिकीट दिली. आनी हो पूर्ण विश्वास दवरलो तातूंतल्यान मागचें केन्नाच पडूंक ना. आनी मागप हो आमचो गुणधर्म न्ही, स्वभाव न्हय. आमी केन्नाच म्हणटा ते प्रमाणे की जी कितें पार्टीन जी काही पार्टीची जबाबदारी म्हणून आतापर्यंत आमी स्विकारलेली आनी सांबाळलेली आसा. लॉबिंग करूना तुमी? ना, अजिबात ना. आमच्या पार्टीन ते ना, केन्नाच ना. आमी कोणाकच म्हणूना. इवन गोवा हे जे कितें आमची कमिटी आसा, कोर कमिटी आसा, कितें आसा, हांवें म्हज्या खातीर तिकेटी संदर्भात हांव एक शब्द कोणा कडेन उलोवना, केंद्रांनी उलोवना. तांणी म्हाका पूर्ण विश्वास आशिल्लो एकूण जनतेचो जो काही हे आसा, आवाज आसा, आनी हांवें केल्लें काम सगळे स्तराचेर म्हाका पूर्ण. आनी तातूंत कांय नाशिल्लें. शेवटी पार्टीची जबाबदारी ती ही नाल्यार ती खंय तरी पार्टीच्या जिवान जीव आसा पर्यंत जबाबदारी ही करूंकूच जाय, खंय जाल्यार करूंक जाय. हेच जाय तेच जाय असो आग्रह केन्नाच आमी धरूना, हाज्या फुडें धरची ना. हातूंत 3 नांवां आयले. दयानंद मांद्रेकर आयले, दयानंद सोपटे आयले आनी आमचे परोळेकर आयले, दिलीप परोळेकर. तेणी म्हटलें की श्रीपाद नायकांक तिकेट कित्याक, आमकां कित्याक ना, आमी वचपाक शकता म्हणून. हांवें तेंच म्हटलें, तिकीट मागपाचो अधिकार सगळ्यांक आसा, तो आमी डिनाय करूं शकना. पण ताच्या फाटल्यान कारणां, रिजन दिवंक जाय न्ही, कारणां आसूंक जाय. आनी शेवटी ठरोवपी मागपाक सगळे अधिकार आसा, ताणें योग्य प्लॅटफॉर्माचेर मागूंक जाय. ते तुमकां राग येवना? ना, अजिबात राग येवना. मागूंक जाय आशिल्लें योग्य. हांवें तांकां इतलेंच म्हटलें की तुमी योग्य प्लॅटफॉर्माचेर मागा,
हे पक्षांतर्गत बाब आसा, कोणाक दिवप ना दिलें आमची लिडरशीप ठरयतली, इलेक्शन बोर्ड ठरयतलो. तुमी मागपाक तुमकां अधिकार आसा, पण पेपरान वचूं नाका किंवा मदीं हें करूं नाकात. आनी हांवें मागीर मुख्यमंत्री आनी आमच्या अध्यक्षाकय म्हटलें की ही गोश्टी बंद करूं जाय, तिकीट कोणाकय दिया. आमी आनंदान म्हणजे कोणा जर तिकीट दिली हांव खूब खूश आसतलों आनी हांव आनंदान काम करतलों. इतलें म्हणजे हें जेन्ना स्पश्ट आसा तेन्ना हेज एक अपमानास्पद हे अशें इतले वर्सां पार्टी बरोबर आशिल्लें थोडें मातशें लागलें. राग येवना, कारण आमकां अपेक्षा नाशिल्ली न्ही. दिलें जाल्यार हांव तितल्याच नेटान कोण तिकेट दिता तेका हांवूय काम करता आशिल्लो, प्रश्न कांय नाशिल्लो. आनी हेकाच लागून योग्य प्लॅटफॉर्म म्हणजे तुमी मागात, लक्ष आयलें. आनी म्हणून ही जी 2-3 नांवां तुमी घेतल्या तुज्यान तिनूय नांवां मदीं तांचे हाका फरक आसा, तुमी जाणात. आतां दिलीप पर्वळेकर आनी दयानंद सोपटे हांणी म्हटलें की सपोज हांव ना, कदाचीत म्हजें वय जालां अशें तांचो एक अंदाज, खंयच्यान आयकलां खबर ना, की 70 जाले नंतर हांव आतां 71 म्हजे जातात, 70 जाले नंतर तिकेट मेळची ना, 3 वेळा जो निवडून येयला ताका तिकेट मेळची, अशें तशें वेगळे वेगळे कॉन्सेप्ट कोणान तयार केले खबर ना. आनी जाल्यार सपोज जर हांव ना जाल्यार आमी आसात अशें दिलीप पर्वळेकर आनी दयानंद मांद्रेकर हांणी म्हणलें की ना जाल्यार म्हणजे हो आग्रह तांचो हें नाशिल्लो, हांव ना जाल्यार आमचें हें नांव लक्षांत घेवचें. परंतु सोपटे थोडो एग्रेसीव आशिल्लो, तशें करूं जायनाशिल्लें. हांव म्हणजे आतां वय जालां हें जालां, वय जालां ना जाल्यार लिडरशीप ठरयता न्ही, तो तुका अधिकार आमकां कोणाक अधिकार दिवना. आनी हें मातशें वायट दिसलें, कारण आमी भारतीय जनता पार्टीचे खंय आशिल्ले आनी आज आमी खंय पावले. ह्या सगळ्या प्रवासांत आमचो थोडोसो खारीचो वांटो आसा आनी त्यामुळे पयले पासून आसा. त्यामुळे हें मातशें बरोबर दिसलें ना. त्यामुळे हांवें कोणाकच म्हणूं ना. हांवें उदो म्हणले भशेन कोणाकय आमगे बाबा म्हाजें तुमी हें करात, समर्थन करा, हें करा. आमी स्थितप्रज्ञ दोनूय हितून समान आशिल्ले, दिल्यारय चलता नाही दिल्यार चलता. आनी अजुनूय आमचो कॉन्सेप्ट तोच आसा की तिकीट किंवा हें जें कितें आसा ही पार्टीन दिल्ली जबाबदारी, पार्टीच्या कामान जुटून दिवप, पार्टीक सपोर्ट करप, खंय जें आसा तेंचेर आमी करूं शकतात. ही भुमिका अजुनूय म्हजी आसा. म्हणून तुमकां स्वामी बी म्हणटाले. ओके, पूण तुमी तांचे कडेन उलयतले आतां की बाबा तिकेट दिल्या आतां सपोर्ट अवश्य 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 हांव उलयले ऑलरेडी काय उलय आमी सदांच मेळटात न्ही, तशें कांय ना. ताणें तिकीट मारून म्हाका केन्ना अजिबात राग येवना. परंतु कितें आसा आमचें सदांच मेळटा, उलोवप चालू आसता, तशें कांय ना. मदत करतले तुमकां अवश्य करूं जाय. पार्टीचे भारतीय जनता पार्टीचो कार्यकर्तो आनी बाकीच्या कार्यकर्त्यांक फरक आसा, लक्ष आयलें. जेन्ना एकदां तशें म्हणलें तशें मागपाक सगळ्यांक अधिकार आसा, आनी जेन्ना एकदां ठरलें ताजे फाटल्यान उबें रावप ही आमची पद्दत, ही आमची संस्कृती. त्यामुळे थंय कसलेच बाबा वा फाल्यां तिकीट ताका मेळना म्हणून तो कितें पार्टीचें काम करपाना अशें केन्नाच जावचें ना, असो म्हाका पूर्ण विश्वास आसा. तांचेर विश्वास आसा. थोडे पार्टी सोडून गेले इलेक्शना टायमाचेर. आतां नांव घेवचें म्हटल्यार लक्ष्मीकांत पार्सेकर, तांचे तुमचें बरेपण आसा तशें आसा ह्या इलेक्शनाक डेफिनेटली तेणी पार्टीच्यान गेले पण दुसरी पार्टी वचूं ना. हय, इंडिपेंडंट रावल्या आनी पार्टीच्या तत्व सोडूं ना. खंय तरी पर्सनली हें जालो, पर्सनल मातसो क्लॅशीस जाली कोणाक, प्रत्येकाक एक स्वाभिमान हो आसतात, ताका आपल्याक दिवचेले सारकें जालें अशें कितें तरी ताणें समज करून घेतलो. पूण अशें ना तें. शेवटी पार्टीची हें जेन्ना शक्ती फाटी आसता तेन्ना पार्टी आहा तेन्ना ते आमी झिरो, पार्टीची ताकद 9 आसता, 90 जाता. हे म्हाका दिसता आमकां आमी सगळ्यांनी ताचेर विचार करपाक जाय. तुमी अपील करतले पार्सेकरांक की परत या जॉयन? अवश्य हांव सगळ्यांक अपील करता, सगळ्यांक. इवन आज जो देशाचो विकास ज्या पद्दतीन मोदी फुडें व्हरता, म्हणजे पंतप्रधान मोदी फुडें व्हरता, हातूंतल्यान हांव काँग्रेसवाल्यांक सुद्दां अपील करतलो की बाबा देशाची हय हय ते आमदार न्ही, हांव संपूर्ण जनतेक हांव हें करतलो की बाबा हे विकासाक आमी हें सोडून सपोर्ट करपाक जाय. हो देश आज बरी हेजी पावलां मारता, तातूंत सगळे तुमचे सुद्दां सगळ्यांचे सहकार्य जाय आनी तुमी वोट BJPक म्हाका करपाक जाय. आनी करताय बी. लोकसभेक जें कितें आसा काही लोक जे आसात आमच्या पक्षांक ना ते सपोर्टरी न्ही, परंतु लोकसभेक ते मत दितात. रमाकांत खलपां कडेन आमी उलयल्ले, अशें जाल्लें की तांकां तिकेट मेळटली म्हणून, अजून जावना, मेळटली. तेन्ना तांणी अपील केल्लें की श्रीपाद नायक आतां मातशें तुमी रावा, म्हाका एक चान्स दिया अशें म्हणून, आपलो मित्र म्हणटात. आतां रावप तशें रावप ना रावप म्हज्या हातांत ना न्ही.
जेन्ना पार्टी जेन्ना हें करता आमी सदांच म्हणटात वी आर द डिसिप्लिनरी सोल्जर ऑफ द पार्टी. पार्टीन जबाबदारी ती आमकां करपाक जाय. पंचामृता फोर्टिफाइड राइस. फोर्टिफाइड यानी प्लस F साइन. पंचामृता फोर्टिफाइड राइस में होते हैं आयरन, कैल्शियम, जिंक, फॉलिक एसिड, विटामिन A, B जैसे 9 तरह के मिनरल्स जो देते हैं संपूर्ण पोषण. पंचामृता फोर्टिफाइड राइस यानी संपूर्ण पोषण स्वस्थ जीवन. अब घर घर में पंचामृता. तेणी जाले तुम्ही वोट करा आपल्याक म्हणून तुम्ही तांकां सांगता की हांव आपल्याक तिकीट vote मेळना करा निश्चित म्हणटा वोट करता आसलो म्हजो बरो मित्र तो. तुम्ही काँग्रेसीक वोट करता. खलपाक करता आशिल्लो म्हाका तर हांव तो उमेदवार नाशिल्लो आनी निश्चितपणे करता आशिल्लो आनी आत्तां ताणें तो रेसिप्रोकल विचार करतो अशें तांकां अपील करता. तुमकां तिकेट मेळ्ळी म्हणटा. ओके सो तांणी बीजेपीक मत मारचें अशें म्हाका मारचें हांव पार्टीक म्हणना कारण पार्टी अशी म्हणून मातशी जड जाता न्ही आनी मारलाय तेणें अशी दिसता म्हाका खूब फावटी. मारला खबर आसा जाल्यार सांगा पळया तुमकां. अशें काँग्रेसवाले सांगता तुमकां की येवन की आपणे मारले मत बी. या डेफिनेटली उलयत उलयत सांगता. तुमकां म्हणून गोंयचें राजकारण वेगळें आनी हे तूं जेन्ना आसा तेन्ना तुजें आमचें वेगळें हें मारता. तुमच्या प्रेमा पोटी. डेफिनेटली. दीस ऑल्सो मीन्स मदीं एक जातालें की आतां CM श्रीपाद नाईक जातले, CM चेंज जातले, श्रीपाद नाईक जातले म्हणून आनी मागीर आतां ह्या इलेक्शनाक तुमकां परत टिकेट दिली. हाजो अर्थ आतां तुमी स्टेट पॉलिटिक्सांतल्यान फॉर एवर बाय बाय. हे पळय अशें कितें हें आसा न्ही आमी केन्ना इच्छा प्रकट म्हाका हेंच जाय आमी डिस्कस केलां तें इच्छा केन्नाच प्रकट करूं ना. पार्टीची जबाबदारी पार्टीन जबाबदारी कसलीय जबाबदारी दिली ती पेलपाक लोकांचे कृपेन आशिर्वादान आमी आनी देवाचे पूण कृपेन मदीं आयिल्ले तुमचे कडेन तशें CM जावचें म्हणून काय आमी घालताले ते ओगी वयल्या लोकांक दिसता ते लोक उलयतात एकट्यान उलयलें की ना अशें दिसता म्हणटा दुसरे फावटी म्हणटा तो दिसता म्हणना जालें म्हणटा अशें तरेचें अशें पर्कुलेट जायत वता ते सगळे वेगवेगळे ताचो अर्थ जाता. तुमची नदर आसता स्टेट पॉलिटिक्साचेर. आमी मदत करूंकूच जाय न्ही. स्टेट पॉलिटिक्स आसा पॉलिटिक्स आमचें पॉलिटिक्स हे राज्याचो विकास हो ताचे फाटलो हेतू आसता आनी तातूंतल्यान लक्ष हें आसूंक जाय कशे पद्दतीन गोंय फुडें वतलें सामान्य मनशाक कसो दिलासो मेळटलो विकासाची हें कशें हांगा आमी हाडूं शकतले वेगवेगळ्या माध्यमांतून. म्हणजे हांव कितें फक्त खासदार निधी आनी हे न्ही तर वेगवेगळे तरेचे प्रोजेक्ट तुमी जाणात सुरवाते पासून म्हणजे आवट ऑफ सरकारी फंडाचे ह्याचे वेगळे सुद्दां हांव CSR फंडाच्या माध्यमांतून गोंयाक वेगवेगळ्या तरेचे प्रोजेक्ट आतां एक गोंयांक जे सुपर सिटी ऑफिसर जे GMC जाता ताका जवळ जवळ 1.5 कोटीचे सिटी स्कॅन हांव गेल्या येणाऱ्या एक 10 दिसांक दितलो GMC कडेन त्या तातूंत दितलो. सादारण आमी व्हेंटिलेटर दिवपाक तांकां हें केल्या तरेतरेच्यो गोश्टी आमी ऑर्थोपॅडिक्स हातून हांवें जवळ जवळ 10 लाखाचे इन्स्ट्रुमेंट दिल्यात. लक्ष आयलें गोवा गोवोरमेंटाक जवळ जवळ 11 एम्ब्युलन्स 3 MP म्हणून 33 एम्ब्युलन्स गोवोरमेंटाक दिल्यो. म्हणजे तात्पर्य इतलेंच की तातूंत ज्या पद्दतीन आमी कितें मदत करूं शकतात गोंयच्या हेका ती आमी करतात. एक वटेन म्हणटा की RG आतां हें विचारता हाजेर म्हाका दिसता तुमकां कोणेच विचारूं ना अजून म्हणसर रेवोल्युशनरी गोवन्स पक्ष कॉन्टेस्ट करता ताजेर कितें रिएक्शन तुमचें? पळय ह्या लोकशायीन कोणें कितें करचें ताणें आपआपले पक्ष आसतलो आपआपलो इंडिविज्युअल आसतलो ते ठरयतात. तांकां कोणें ते कोणाचो विरोध करप हें बरोबर न्ही. लोकशायेक तो अधिकार दिल्लो असो अधिकार प्रत्येक जाण करतात. कोणेंय उबें रावचें तातूंत हें कांय ना आमचो आक्षेप कांय ना आनी म्हणणें कांय ना. फक्त एक हें सगळें करता आसतना लक्षांत प्रत्येकाचें आसूं जाय की राजकारण हें समाजाचें काम करपाचें एक साधन आसा हें लक्षांत प्रत्येकान धरचें असो सगळ्या कडेन आमचो सांगपाचो आग्रह. तांकां लागून मताचेर इफेक्ट जातलो तुमच्या? शेवटी प्रजा ही खूब मतदार हो खूब हुशार जाल्लो आसा. आजचे घडये कोण खंयची पार्टी खंयचो मनीस गोंयचें बरें करतलो देशाचें हें करतलो हें ऑलरेडी तांणी तकलेन घेतलेलें आसा. म्हणूनच तर जी अशक्य कशी गोश्ट म्हणजे जाग्यार एकदांय दुसरे फावटी निवडून न निवपी ही कॉन्स्टिट्युएन्सी म्हजे सारक्या 5 वेळा निवडून दिता आनी 6व्यांदाय आग्रह करता. हेजे वयल्यान तुम्ही पळयात की मतदार हुशारात कोणाक मत दिवप कोणाक दिवप ना हें ऑलरेडी तांणी ठरयलें. ताच्या पयलीं MGP आयिल्ली त्या कॉन्स्टिट्युएन्सींतल्यान. या आयिल्ली रिजनल पार्टी येवपाचें हें आसा थंय आसा तेन्ना राष्ट्रीय पार्टीक स्कोपूच नाशिल्लो न्ही. जेन्ना ऐशांक जेन्ना काँग्रेस येयली तेन्ना त्या नंतर सगळे राष्ट्रीय पक्ष हांगा हें जाले. आमी जवळ जवळ 84 नंतर आयले. म्हणजे गोंयांक तशें काम 87-88 नंतर आसा नांव पुरतें आशिल्लें पूण खरें एक्टीव जवळ जवळ
89च्यान जाल्या, कारण 89 आमचे भारतीय जनता पार्टीचे म्हणून उमेदवार आमी उबे केल्ले 12 त्या वेळेचेर आमकां खंय तरी खूब मार्जिनल थोडी मतां मेळिल्लीं, परंतु आमी ऑर्गनायजेशन बिल्डअप करून लोकांचे प्रस्न घेवन सरकारा कडेन झगडले आनी शेवटी भारतीय जनता पार्टी एक सत्ताधारी पार्टी एकदां न्हय आज सतत लोकांनी 3दां निवडून दिले आसा. म्हजे सारक्या सामान्य मनशाक 5 वेळा खासदार म्हणून आनी वाडत्या हाणी म्हणजे तुमी जी इन्कम्बन्सी जी म्हणटात ती मार्जीन आसा तेतून कमी जावंक जाय किंवा निवडून न येवं जाय अशें आसता. पण तुम्ही जर ह्याचा आलेख घेतला तुमकां खबर आसा वाडत आसा. पंचामृता फोर्टिफाइड राइस जिसके पैकेट में होगा +F साइन. इसमें होते हैं आयरन, जिंक, फॉलिक एसिड, विटामिन ए, बी जैसे 9 तरह के मिनरल्स जो देते हैं तुम्हें संपूर्ण पोषण. पंचामृता फोर्टिफाइड राइस, संपूर्ण पोषण, स्वस्थ जीवन. अब घर घर में पंचामृता. दुसरें म्हणजे तुम्ही आता ह्यो विषय तुम्हीच काढलो म्हणून भारतीय जनता पार्टी तेन्नाची जेन्ना कांय लोक वोट करताले, भाजपा निवडून येतली म्हटल्यारूच फकाणां दिसताले सगळ्यांक, ते पासून आता भाजपाचे इतले स्ट्रॉंग जाल्ले आसा. पूण भाजपा तशी ओरिजिनल उरूना म्हणटा सगळे जाण. अर्धे काँग्रेसवाले आयले, अर्धे आनी खंयच्यान आयले. पळय अशें राजकारणाक 49 मतां पडली, तुज्या 49 काय खबर ना 51 हे राजकारणाचे गणित असता लक्षात. आणि काही परिस्थितीनुसार आजच्या परिस्थिती तशी जाल्या त्यामुळे काही गोष्टी सत्ता मेळोवपान तातूंतल्यान लोकांचें बरें करप, राज्याचो राष्ट्राचो विकास करप हे तातूंतल्यान आसता. आणि काही प्रमाणात तुवें मोरली जर म्हटलें तर काही गोष्टी खंय तरी हें करतना येदे व्हडले सगळे करतना काही गोष्टी कॉम्प्रोमायज करचे पडटा. खुबश्यो गोष्टी कॉम्प्रोमायज. हय तुवें म्हणटा तें बरोबर, तातूंत कांय हें ना. परंतु आमचे कडेन भारतीय जनता पक्षा कडेन संघटने कडेन इतली ताकद आसा की जसो आसा तसो घेवप आनी आमकां जाय तसो कार्यकर्तो तयार करप ही ताकद भारतीय जनता पक्षा कडेन हांवें कितले वर्सांत पळयता. त्या कार्यकर्त्याक घडप कसोय आसूं तो त्या कार्याक घडोवपाची कापासतात आनी ताकद जी आसा ती भारतीय जनता पार्टीच्या संघटनेक आसा. वॉशिंग मशीन म्हणटा ते तुम्ही वॉशिंग मशिनान घालता काय आनी तांकां निवळ केल्ल्या भशेन करता? ना अशें न्ही कसल्या लोकांक वॉशिंग मशीन हे तुगेले वयले जाले. परंतु ताका योग्य पद्दतीन राजकारणाची दिशा ही कशी. भारतीय जनता पक्ष आमचे वर्ग जातात, 4-4 दिसांचे वर्ग जातात. हेच ते एज्युकेशन कित्याक आमी ह्या राजकारणाक कित्या खातीर आसा. आनी मनीस जेन्ना ताका जें पटलें न्ही तर तो निश्चितपणे तो कार्यकर्तो सुदारतात. म्हणजे चर्चील एकदां तुका म्हणटालो पयलेच फावटी जेन्ना आमी उबे रावले 91 हांव सावथाक रावलो, मनोहर पर्रीकर नॉर्थाक दवरलेलो. आमी 8 दीस आसतना एके राती सगळे रस्ते भिंती सगळ्यो कमळांनी रंगून उडयल्यो. अरे तुमी आमी समजतालो भारतीय जनता पक्ष कांय न्ही मरे, पण तुमी जे कितें केलें ते खरोखरूच एक तो एप्रिशिएट करतालो. आनी म्हणटालो तो आपणे इलेक्शन दिसा पयले तुमचे कार्यकर्ते चलोन बुथाचेर वयताले आपले पयशे म्हणून कापड अशेंच वेगळे कार्यकर्ते असो हे चर्चिलाचो स्टेटमेंट आनी बरोबर आशिल्लो ताचो. म्हणजे एक ताचे फाटल्यान काम करपा फाटल्यान फक्त राजकारण न्ही, म्हाका कितें पद मेळटलें म्हणून वयर खावं वता अशें न्ही. आमी हे काम करता ह्या मातृभुमीचें म्हणून काम करता, हांगसरल्या समाजाचें कितें तरी म्हज्या हातान बरें घडूं हे म्हजें जें कंट्रिब्युशन आसा हें कंट्रिब्युशन हांव देशाक दिता ह्या भावनेन काम केले नंतर ताची फळां निश्चितपणे मेळटा. सध्या जय श्रीराम एक पॉलिटिकल नॅरेटिव्ह जाल्ले आसा. म्हणजे अयोध्येन देवूळ बांदलां. आमी खूब फावटी ट्राय टू अंडरस्टँड, आमी खूब जाणांक विचारता, विरोधकांक विचारले, फर्स्ट टायम आमी रुलिंगाक विचारता. विरोधक म्हणटा आमकांय फायदो जातलो म्हणटा ते जय श्रीराम स्लोगनाचो, कारण आमी राम भक्त म्हणटा. जावंकूच आमचो आग्रह तोच आसा न्ही. राम हे आमचे आराध्य, ह्या देशाची एक संस्कृतीचो एक केंद्रबिंदू. ताणें समाजान जगप कशें, कुटुंबान जगप कशें, जी कर्तव्य आहा ते कर्तव्य जी आहा ती कशे पद्दतीन पाठ हाजो खरोखर मुर्तिमंत पाठ म्हणजे श्रीराम आसा. आणि रामराज्य आमी म्हणटात कारण तेणें जे राज्य चलयलें हे सगळे गोश्टीचो विचार करून सगळे करून चलयलें. आनी म्हणजे ही आतांची जय श्रीराम हे आतांची न्ही, हे हजारो वर्सांची परंपरा संस्कृती आमची चालू आसा. आनी म्हणटात खंय तरी हें जालां राम 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 आमी खंय तरी गूड मॉर्निंग गूड आफ्टरनून केन्ना करनाशिल्ले, राम राम अजुनूय ते चालू आसा. सगळे हातूंच्यान म्हणटात शेवटच्या क्षणाक सुद्दां पांचवो खांद्यार आसता तेन्ना सुद्दां राम नाम सत्य है हे सगळे राम आमचे सगळे नसान सगळो भिल्लेलो आसा. ही आमची ही परंपरा आणि संस्कृती आसा. बीजेपीन मोनोपोली करून दवरल्याशी दिसता तुमकां? अजिबात ना. आमी सगळ्यांनी आतां अयोध्येचें उद्घाटन मोदीन सगळे हांव केलें म्हणना हें आमचें कर्तव्य. सगळ्या विरोधकांक
त्या कार्यक्रमाक आपयल्या. मोनोपोली कसली? येयात मरे. ते म्हणटा आमी ताजे पयलीं म्हणटा म्हणून तुमकां सगळ्यांक आपयला. बहिष्कार कोणें घातलो? बहिष्कार ह्याच लोकांनी घातलो न्ही. असा हक्क आहा म्हण तुमी तो हक्क गमयलो आतां. म्हणजे चान्स गेलो तुमचो. खंयचे हाणें सांगतले राम आसा. राम कोणाच्या एकट्याचो बापायचो न्हय. राम आमचो सगळ्यांचोच बापूय. आनी म्हणून तुमी अशे हेतूनच्यान बरी संदी जी तुमकां येयल्ली आनी आज आमकां तेंच करपाक जाय. सगळेच हे रामराज्य जावंक जाय जाल्यार सगळ्यांनी ज्यो सुचिता ज्यो कितें ज्यो गोश्टी आहा त्यो पाळपाक जायो आनी ते तातूंत पयस रावन भायर रावन उलोवन जावपा नाय. तुमी कितलो सपोर्ट राम जन्मभूमी आंदोलनाक कोणें कितलो सपोर्ट केलो? भारतीय जनता पार्टी ठाम रावली. धर्म जरी आसलो ह्या धर्माच्या आदाराचेर हांगा राज्य जावपाक जाय. सगळ्यांचें कल्याण जातलो जाल्यार तेच रामाचे प्रिंसिपल आमकां घेवन फुडें वचपाक जाय. ह्या हितून रावले आनी म्हणून अजुनूय संदी आसा. राजकारण कुशीन दवरया. राजकारण कुशीन दवरया. ह्या देशाची ही आमची संस्कृती परंपरा पुर्वजांनी व्हडले व्हडले आघात जाले व्हडली व्हडली संकटां आयलीं पूण केन्नाच दळमळ्ळी ना. गोंयची परिस्थिती तुका खबर आसा. मुर्ती घेवन दुसरे गांवांत गेले पण देवाक सोडलो ना. कारण ही सगळ्यांची आमची हें आसा. इंडिया ब्लॉक जालो पळय सद्या आतां आनी आम आदमी पार्टी आनी काँग्रेस सद्या तरी एकठांय आसा. बाकीचे पक्ष दिसना गोंयांत. सो ताका लागून तुमी मातशे भिल्या बी की कमी अजिबात चॅलेंज वाडल्या? अशें काय म्हणून आसात न्ही ते. ह्यो चॅलेंज खंय तरी मतां जी वचपा जायी ती जर मताची संख्या पळयली जाल्यार दोनूय एकटेच जाल्यार सुद्दां ते आमची जी मताची संख्या ताजे वयर वचूंक शकना. लोकांचो जो काही विश्वास आनी लोकांचो जो काही सपोर्ट आहा ताजे वयर ते क्रॉस जावंक शकना हेची पूर्ण खात्री आसा. सर आतां 6व्या फावटी जेन्ना तुमी मत मागपाक वतले आनी म्हणटले म्हाका मत दिया ह्या कारणाक लागून हाजो तुमी मान्य करतले की 5 फावटी आपणें कांयच हें करूं ना आतां 6व्या फावटी म्हाका चान्स दिया हांव हें करून दाखयता? हांव खरें सांगू न्ही सांगता जस्ट फॉर खासदार जी येता हें तुमकां खबर आसा. बट जे डिमांड येताले म्हज्या गांवांक कम्युनिटी हॉल जायो म्हज्या गांवांत स्मशानभुमी जाय म्हज्या गांवांत रस्तो जावं हें जालो हे डिमांड सुद्दां आतां कमी जाल्या ह्या टर्माक. आनी कोविडाच्या कालावधींत आमचे 2 वर्सांचे इन्स्टॉलमेंट गेले तरी पूण आमकां फंड कमी पडूं ना. जे लोकांनी पंचायतींनी प्रोजेक्ट दिले ते आमचे 100% पूर्ण आमी घातले आनी संपूर्ण पयशांचो विनियोग आमी केल्लो आसा. कदाचित कंस्ट्रक्शन किंवा कंप्लीट जावपा इल्लोसो उशीर लागतलो परंतु हे प्रोजेक्ट चालू आसात. पण सांगपाचो हें म्हणजे लोकांनी प्रोजेक्ट दिलो आनी आमी करूं ना असो एक तरी प्रोजेक्ट तुमकां खंयच पळोवपाक मेळटा. 6व्या फावटी कित्याचेर म्हण तुमी इलेक्शन लडयतले? 6व्या फावटी इलेक्शन हे चालू परंपरा विकास हो आसाच आसा. आतां फॉर एग्जाम्पल आनी खूब गोश्टी आसा. विकास ही निरंतर प्रक्रिया. विकास थांबना. आमी जे 25 वर्सां पयलीं खंय हॉल बांदलेलो आसतलो कदाचित थंय जाग्यार परत करचो पडटलो आमकां. आनी काही उरल्यात जरी डिमांड येवना परंतु आमी वचून तांकां जागोवन ह्या गांवांत तुमची ह्यो सुविधा कोण ना म्हणना मागीर. मोदी की गॅरंटी आसता तशी श्रीपाद नायकी गॅरंटी म्हणून आसाच गॅरंटी. म्हणजे खंयच्याच पंचायतीन खंयच्याय गांवांनी आमचे कडेन प्रोजेक्ट हाडलो आनी दिलो आनी तो जावना ही गॅरंटी लोकांक आसा आनी लोक घेवन येतात पळय. कामां कंप्लीट जातली कंप्लीट जाता. येस पूर्ण गॅरंटी आसा. कालच आमी जवळ जवळ 1.5 कोटीचो कम्युनिटी हॉल अडोळपाला काल फावंडेशन स्टोन घातलो आमी. 1.5 कोटीचो. 1.5 कोटी जबरदस्त. कितलो मोठो आनी कितले पयशे. कारण ते गांव अशे हे आसात न्ही खंय तांकां थंयसून खंय तरी वेगळे कडेन येवचें पडटा. लग्न कार्य आसतलीं किंवा कल्चरल प्रोग्राम आसतले हे आसतले हे तेच गांव जाल्या लोकांचो ट्रान्सपोर्ट वाचता. ही आसपासची एरिया ती सगळी एक हातूंतल्यान कवर जाता. ती सुविधा आमी जेन्ना हांगा पणजे किंवा म्हापसा जाताली ती आमी गांवांनी व्हेली. गांवांक लोकांचो येवपाचो वचपाचो खर्च वतलो आनी तांकां सुविधा जाली. आज लाख 50 हजार दिवपाची भाड्याक दिवपाची गरज ना. हो लोकांक सवलत. सर एक क्वेश्चन दिस इज नॉट अ रायट टायम टू आस्क कारण तुमी 6th हातून वता. रिटायरमेंटा बद्दल तुमी कितें विचार केला? खुबशे जाण म्हणटा की श्रीपाद नायकान अशें सांगलें की ही म्हाका लास्ट. येस 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 आमी ऑलरेडी ठरयलां. हांव घोशणा लगेच करतलो घोशणा. आतां केलें जाता. हांव पार्टी कडेन सांगतलो की येणाऱ्या नेक्स्ट इलेक्शन आसतलें 2019
तातूंत लोकसभे खातीर दुसरो कॅन्डिडेट पार्टीन तयार करचो असो पार्टीक अपील करतो 2029 येस आता 24 चलत न्ही नेक्स्ट कॅन्डिडेट येस येस रिटायरमेंट येस फ्रॉम पॉलिटिक्स या पॉलिटिक्स काय लोकसभा सेंट्रल पॉलिटिक्स स्टेट इन स्टेटीन ना अशें ना म्हणजे हांव लोकसभे पुरतेच उलयतां आतां कितें जी आमकां जी इतले ल्हान वया पासून संवय जाल्ली आसा हांव जवळ जवळ 84 सरपंच जाल्लो आडपयचे जो पर्यंत जाता तो पर्यंत सेवा करपाक जर लोकांनी हें केलो जाल्यार खंयचीय जबाबदारी दिली जाल्यार ती जबाबदारी आमी करपा खातीर आसा म्हणून टोटल तूं म्हणटा तशें राजकारणाचो संन्यास अशें जावना कामां खंय ना खंय करतले पॉलिटिक्सां करतले किंवां वेगवेगळ्या संघटना करतले पूण रिटायर जावचे ना पण तुवें म्हणलें तशें की 2029 इलेक्शनाक पार्टी कडेन हांव आग्रह करतलो विनंती करतलो की फुडले हेका तुमी 2029 म्हाज्या जाग्याचेर दुसरो कॅन्डिडेट तुमी तयार करा म्हणजे टेन्युअर कंप्लीट करून येस 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 हियर यू आर शुअर टू गेट शुअर 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 इलेक्टूय जावपाक शुअर 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 हांव म्हजे हेजेर सांगना लोकांचो जो काही सपोर्ट आसा त्याचेर हांव उलयतां लास्ट क्वेश्चन सर जे लोक कॉमन विचारता की भंडारी कम्युनिटी कार्ड येता आमी दोळी उलयताले जे 4 आसा पूण ते म्हणटाले की हे भंडारी कम्युनिटीचे मागीर श्रीपाद नायक भंडारी कम्युनिटीचो सगळे भंडारी कम्युनिटीचो तर म्हाजे सारको मनीस आसा डजंट बिलोंग टू भंडारी कम्युनिटी तेणी कितें करप तुमकां मत मारप काय तुमकां मत मारप ना हो तांचो विशय आसा आमी केन्ना तो विशय राजकारणाक केन्नाच तो विशय घेवना हरशीं घेवना आसतना ना प्रत्येकाचो पळय कोणूच दुसरो कम्युनिटीचो कोणूच येवना थंय आपल्याक तिकीट जाय म्हणून आनी ते तुका हांवें तेजें स्पश्टीकरण दिलें की हे 3 पैकी 2 जाण हांव ना जाल्यार आपूण ताका तूं एकत्र तिगांकय एकत्र करूं नाका म्हणून ते एकट्याचें नांव सांगलें ताणें आग्रह धरलो आपल्याक मेळची म्हणून ते कित्याक लागून तो सांगूं शकना श्रीपाद नायक इज भंडारी कम्युनिटी लिडर ना आमी केन्नाच तशें म्हणून सुदैवान त्या समाजाक म्हजो जन्म जाला म्हाका ताचो स्वाभिमान आसा आनी जे समाजाचे काही गोश्टी आहात त्यो बाकी हेजे बरोबर ते समाजाक वयर काडप हें आमचें कर्तव्य आसा बाकीच्या हेंचे बरोबर ताकाय तितलेंच आमी हें दिवप तें आमी करीत आसा तुम्ही सगळ्या समाजाकडे मत एक्झॅक्टली डेफिनेटली सगळ्या समाजानच सगळ्यांनी गोंयच्या संपूर्ण जनतेनूच निवडून दिल्लो आसा हांगा राजकारणाक समाज हाडपाची गरज ना कोणेच हाडप ना ना हाडूं जाय देव बरें करूं सर तुमकां परत मेळटलें कारण आतां तुमकां मेळटलें कॅम्पेनिंगाक तुम्ही बिजी आसतले वेळ दिलो म्हणून देव बरें करूं थँक्यू देव बरें करूं देव बरें हे आशिल्ले श्रीपाद नायक केंद्रीय मंत्री आणि सध्या लोकसभा उत्तर गोंयचे भाजपाचे उमेदवार ते म्हणटा की 6व्या फावटी आपूण निवडून आयले उपरांत 7व्या फावटी आपल्याक गरज ना पक्षाक आत्मांक ना तुम्ही सांगा आमीच कोट जावं जाय पक्षाक सांगतले की बाबा आपूण आपल्या बदला दुसरे उमेदवार हे करा ओके आपल्या बदला दुसरे उमेदवार हे करा पूण राजकारणान चालूच दवरता ते म्हणटा समाजकारण राजकारण आणि समाजसेवा राजकारण दोन्ही हातान हात घालून वता खुबशे प्रोजेक्ट्स जे पयलीं घेतिल्ले ते परत रिवायव करतले खुबशीं कामां आसा म्हणटा ती कंप्लीट करपाची आसा ते करतले आनी तांणी सगळ्यान चड म्हत्वाचें रमाकांत कलपांक सांगलां की आपल्याक मत घाल आनी आपले जे मित्र आसा तांणी सगळ्यांनी आपल्याक मतां घालची ते म्हणटा आपूण निवडून येतलेच तुमी पळयतात हब एनकावंटर ऑन युअर फेवरेट वेबसायट www.goanews.com. कीप वॉचिंग.